फक्त पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टाचेर केटीसी केन्नाच प्रॉफिटात येवंक शकना। ताका लागून केटीसीचे बस स्टँड सारके करून केटीसी स्वताच्या पायार उबी जातली म्हण आमदार आनी केटीसीचो चेअरमॅन काल्लूस आल्मेदा उलयला। ह्यो गजाली करपाक खंय केटीसीक फुडली 3 ते 4 वर्सां वतली। तशेंच म्हापसा, मडगांव, पणजीचे केटीसी बस स्टँडाचे रिनोव्हेशनाचे काम रोखडेच सुरू जातले म्हण काल्लूस उलयला। That the KTC will come out of things maybe in the next 2-3 years with a good financial strong backing. Our bus stands are being built. The Vasco bus stand is being built, Penne, Marcel, and these bus stands will give us revenue. Even the Margaon bus stand and Penji bus stand also, and even Mapsa bus stand is being finalized. I think within the next 2 months we should have some proposal with us. See, KTC cannot make profit on their transport running. So we have taken a decision that our properties are there. Our properties are there in prime location. आम्ही त्या propertyचे frontage use करतले for commercial activities. आणि आम्ही त्याचे cost आम्ही recover करतले. As मारगाव bus stand, म्हापसा bus stand, वास्को bus stand, एक पण ते complete झाले. KTC will be self-sufficient. आमका माय government funding काय ना का. We can survive on our own, but I feel it will take us another 3-4 years. केटीसी 3 नव्यो इको फ्रेंडली बसी लॉन्च करपाची आसा। एक बस बायोगॅसाचेर जाल्यार 2 बसी इथेनॉलाचेर चलपाच्यो। We are going to introduce 3 buses. One bus will be on biogas, and regular 2 buses will be on ethanol. Will be operating way in Goa, and they will be operated by Scania company. The Chief Minister had announced in the House and even in the media 2 months back that about the launch of these buses. And the garbage plant in Saligaon will be able to cater to about 50 buses in the long run. So I think fuel. So I think Regno is a good initiative by Regno, good initiative of getting these buses to Goa. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। सत्तरीच्या मोर्ले पंचायत वाठारात बागवाडा वाठारात अशीर पुलाक लागून लोकांचे हाल जातात। पूल आसून नाशिल्ल्यात जमा आसा तो पूल 50 वर्सां जुनो आनी सामको अशीर। एका वेळार पुलावेल्यान 2 टू व्हिलरी सुट्टात। पूल अशीर आशिल्ल्यान गावात 108 एम्ब्युलन्स येना। सरकारान थंय नवो पूल बांदचो म्हूण लोक मागता। प्रुडंट स्पेशल। सत्तरीच्या मोर्ले पंचायत वाठारांतलो हो बागवाड्यावेलो पूल सामको अशीर आनी पोन्नो। 51 घरांक आनी सादारण 350 लोक वस्तीक हो पूल लागता। पुलाक जोड रस्तोय सारको ना। पूल अशीर आशिल्ल्यान लोकांक यो वच करप म्हळ्यार नित्याच्यो कटकटी। प्रोग्राम म्हणजे कितें सांग, व्हडलो तो बारीक आहा न्हू, आनी ब्रिज जाय हांगासर व्हडलो जाय। हय व्हडलो जाय, बारीक न्हू, म्हणजे गाडी वता सारक्यो जाय न्हू, 4 व्हिलर हे व्हिलर नाल्यार एकले 2 जाण वचूंक आमकां त्रास जाता। आनी येतना भंय दिसता, कित्याक बारीक भुरगे आसले न्हू, मातशे घुंवता, कित्याक आनी जाणटे बी आसले मातशे पडोको आहा, कित्याक घोळ बारीक बीज न्हू तो। हे पूल जेन्ना आमचे रिपेरिंग करपाचें आहा ते सध्या जावंक ना। हे पांया वाटे ते जावंक ना, हेजेर काय प्रश्न कसो घेवपाचो? हां, परत ते सकयले वाड आहा ती वाट जावंक ना। ह्यो पूल आतां धाकटो, आतां कितली दिवस जाली फुलां खाता जाल्या लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता। व्हडली गाडी काय येना आनी ह्या वाटे रोड ना, डबल गाडी ह्या वाटे सुटना, चड प्रॉब्लेम जाता येवपाक वचपाक त्रास जाता। आनी ह्या वाटे सगळे गांव घरां बी आहा न्हू, ते लोकांक सामको त्रास जाल्लो आहा। कितलीशी घरां आसतली हांगा आसा 50 घरां आहा, ह्या वाटे त्या वाटे न्हू सगळ्या 50 घरां आहा। सरकारा कडेन ही पूल व्हडली जावपाची आनी ह्या वाटे असो रोड जावपाचो। मला खुबशीं वर्सां जालीं हांगा आमकां पूल ना काय ना, कोणी बरो ना जालो, कोण दुयेंत जालो, एक बायल डिलिव्हरी आहा तिका सुटपाची परिस्थिती सामकी फुडचेर घालून ती पावता ना पावता ही आमची हांगा परिस्थिती जाता। कितलींच वर्सां जालीं आनी कोणूच दाद घेयना करता म्हणटा। आनी फक्त आमकां व्हडलो पूल सकयल वाटेन जाय, इतकीच मागणी आहा। बंदारो आहा सकयल न्हू, तेजे वाटेन व्हडलो पूल जाय। म्हणजे मिनिमम 100 मनीस येता वयता, कंटिन्यू गाडी वता। हे आतां पांय वाटेन सोडून गाडीन वयता ते फक्त पांय वाटेन 50 तेच्या
100च्या वयर वयता. अशीर पुलाक लागून गावात 108 ॲम्ब्युलन्स सुद्धा येना. लोकांचे सामके हाल. हो आता पूल आमकां हो सामको पूल आता गरजेचो. ह्या पुलाक आता जवळ 40-50 वर्सां जावन गेली तरी तो हो कमकुवत जाल्लो आसा. आमकां पुलाक लागून आमकां कसले समज कोण दुयेंत पडलो तर आमकां व्हरपाक चान्स ना. 108 गाडी हाडटलो म्हटल्यार रस्तो ना, पूल ना, तसं म्हणून आसा आमी कशे हाल काडटात ते आमी जाणा. हो सध्या कशे परिस्थितीन हो आमकां पूल जाल्लो जाव. आता आमकां पूल जाय. आमी आतां अडटलो दोळ्यांनी दिसना आमकां अजिबात. तेन्ना वायट बळ लागला. आमची एक खोटी आहा अपंग मनीस. ह्या न्हू ह्या रस्ते कसले हे आनी कसले आनी काय ना आमकां. ती आतां बांगडे हाजे एकदां पूल जावनी म्हणा कित्याक खोटी बांगडे आसोर अपंग आमच्या पदराक. दादलो मनीस आमकां कोण ना. ही बागवाड्यावेली सरकारी प्राथमिक शाळा. पूल सारको नाशिल्ल्यान लोकांनी थंय भुरग्यांक घालप बंद केला. सद्याक थंय 4-5 भुरगीं शिकतात. पुलाक लागून शाळा रोखडीच बंद पडपाची. हे बागवाडा प्रायमरी स्कूल हांगासर पयलीं भुरगीं खूब आसलीं कळ्ळें. पूण आतां अशी परिस्थिती आहा रस्तो ना, पूल ना, काय ना म्हणून आतां हे सद्या हे स्कूल बंद पडपाच्या मार्गार आसा. कळ्ळें न्ही. कारण पेरंट्स आपले हांगासर कित्याक ते हायडीचे लोक पयलीं येताले स्कुलाक हांगासर. पूण आतां रस्तो सारको नासल्या कारणान त्या खातीर भुरग्यांनी आपले म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक स्कुलांतली काडली. आनी आतां जेम ते म्हाका 2 ते 3 भुरगीं 2-3-4 भुरगीं कितें आसा आनी 1-2 वर्सांनी हे स्कूल बंद पडटले जर हो रस्तो आनी पूल जावंक ना जाल्यार. पुलाची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या. खांबे खंय हालतात. लोक नवोच पूल मागता. ते खांबे जे पुलाचे आसा ते सकयल्यान कंप्लिटली पोखरलेले आसा. केन्नाय हो पूल मोडूंक शकता आनी मोठी दुर्घटना घडूंक शकता. त्या खातीर सरकारान हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून आमदारान प्लस PWD मिनिस्टर तशेंच मुख्यमंत्री साहेबान लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन आमकां जो सकयल पर्यायी जागा आसा जो आमचो बंदारो आसा थंय बेगींतल्या बेगीन मोठो पूल बांदून आमच्या ह्या वाठारांतल्या लोकांची गैरसोय दूर करपाची. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. नुस्तें आनी भाजयेचें मार्केट उबारपाचो थाराव बेताळबाटी ग्रामसभेन घेतलो. म्हयन्याक 2 फावटी ड्राय गार्बेज कलेक्ट करतले. पण वेट गार्बेजीचो विलो लोकांनीच लावचो म्हूण बेताळबाटीचो सरपंच सांगता. पंचायत वाठारांतले एक्सिडंट प्रोन झोनावेले रस्ते नोटिफाय करून थंय खंय स्पीड ब्रेकर घालपाक लायतले. कारमोणा ग्रामसभेत रहेजा प्रोजेक्टाचो विशय आयलो. Need of the hour is market, fish market आणि vegetable market. आम्ही हाजेर रेजोल्युशनूय गेला आणि डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज हाका आमी लेटर केल्या आनी हांव सोदमतां हे बेगीन हेचेर ते प्रोसिजर करून आमकां आदार करतले. गार्बेज इश्यू आमी हो येयला. आमी आमचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आहा. म्हयन्याक 2 फावटी हो कॉन्ट्रॅक्टर ड्राय गार्बेज कलेक्ट करता. तशेंच वेट गार्बेज झाडेकल्यान आपापल्यांनी जावं पीठ मारून फोंड मारून ती आपापल्याची हो सॅग्रिगेशन करून ती तेजे कॅर घेवचें म्हणून. थोडे सेन्सिटीव प्लेसीस आहाय जंय टर्न्स आहाय स्कूल आहा थिंगा स्पीड ब्रेकरांची सारकी चड गरज. सो आमी स्पीड ब्रेकर खंय गरज आहा थिंगा आयडेंटिफाय करतले आनी मागीर हो प्रपोजल आमी ऑलरेडी हो प्रपोजल आमी डिप्युटी कलेक्टराक धाडटले. कारमोणा ग्रामसभेत रहेजा प्रोजेक्टाचो विशय आयलो. So our request, the villagers have requested you hold a site inspection, get the report done, and forward it to the court. This is what we have found, and this is what we feel. So the reason why you are sending them notice to revoke or sub judice, you know the reason is this. But they don't want to listen to us. Finally, the meeting ended without even completing. And then I don't know what confusion took place because I was right at the back. But now what decision have been taken? No decision has been taken as far as this Raheja is concerned. We have been going on with this for the last 3 months. The body takes a decision, next month they take another decision, next month it's going on for the last 3 months with this new body. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.